नमस्कार। हांव सोनाली पेडणेकर तुमच्या मुखार वाचता हांवेंच रचिल्लो लेख भावार्थ। अंतर्मनांतल्यान वायट बरी उतरां भायर सरता जी आमच्या मनान आसतात। तूं जसो अंतकरणांतल्यान देवाची भक्ती करता तूं देवाचो भक्त जाता, कारण तुका देवाचेर भावार्थ आसता। आमच्यो भावना जाग्यो जावन जे शब्द आमच्या मनात घुंवतात तेच आमी चारोळी, लेख, कविता, कथाच्या रुपान बरयतात। भावना समजून घेवच्यो पडटात। भावार्थ म्हळ्यार शब्द। आमचे शब्दच भाव सांगतात। शब्द जोडून ओळी तयार जाता। ओळी जोडून आमी मनांतल्यो भावना कागदार बरयता आनी साहित्य तयार जाता। आमकां आनंद जाता, आमी खूब खोशी जातात। त्योच चार ओळी आमी सोंप्या आनी थोडक्यान बरोवन व्हड गोश्ट तातूंतल्यान सांगतात, ती चारोळी। चारोळी म्हणल्यार चारूच ओळींतल्यान आमकां सगळें कितें तें कळटा। भाव आनी भावार्थ हे दोन शब्द। भाव म्हळ्यार आमचें अस्तित्व। अस्तित्वांत अंतर्मनांतलें जें भायर येता तोच आमचो भावार्थ। आमी देवाची भक्ती करता, पुजा करता, उपवास करता, कित्याक देवाचेर खूब भावार्थ। आमचें बरें जावचें हो कल। मनान शुद्ध आनी अशुद्ध आसता। शुद्ध अशुद्ध जें मनान आयलें तेंच आमी साहित्यान बरयतात। आमच्या लेखणींतल्यान सुद्दां आमचो स्वभाव, वागणूक हाची वळख जाता। उदाहरणांत जाच्या मनान भाव आसतात मागीर ते कसलेय जावं तोच भावीक। मनभाव, मोग, साहित्य, मनोरंजन करपी हो ह्या कामाचो भक्त आसता। तो ताचो भावार्थी आसता। स्वताचेर भावार्थ आसलो की भाव मनांत हाडून बरोवन जाता हें साहित्य। सगळे आमी भावार्थ दवरूनच करतात। देव बरें करूं।